जुदेव लोकांच्या फेस्तां भितर 3 फेस्तां मुखेल. पयले पास्कांचे फेस्त. जुदेव लोक इजिप्तांत फारावे रायच्या गुलामपणांत आसलो आनी देवान मोइजेसाक आनी आरोनाक धाडून तांची सुटका केली. त्या उगडासाक जुदेव लोक पास्क परब करताले आनी आजुनूय करतात. दुसरी परब सुकोत. इजिप्तांत हावन येतच बासयल्ल्या गांवांक पावचे पयलीं जायतीं वर्सां जुदेव लोक अरण्यांत तंबांनी जियेताले, टेंट्स. त्या उगडासाक ही सुकोत परब ते करतात. आनी तिसरी परब पेंतेकॉस्त. पेंतेकॉस्त म्हणल्यार 50. ह्या दिसा जुदेव लोक आपल्या शेताबाटांनी जें पीक जालां तें पीक घेवन जेरुजलेमाक वेताले आनी मंदिरांत तें पीक ते देवाक भेटयताले. आनी ह्या पेंतेकॉस्त फेस्ता दिसा जेजूचे शीस भिवकुरे भियान एका कुडांत लिपोन बसलेले आनी तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवता आनी ते नवे मनीस जातात. आनी ते त्या कुडांतले भायर येतात आनी जेजूची बरी खबर आरामायक भाशेन लोकांक परगडतात. पूण थंय आसलो तो लोक विविध भासांचो आनी दर एकल्याक तांचे तांचे भाशेन जेजूच्या शिसांनी परगटले, समजाले. आनी हाका म्हणटात विविध भासांचे देणे. विविध भासांचे देणे म्हणजे आमच्या कांय मागण्याच्या जमातींनी ब्ला 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 करता पळय ते न्हय, ते न्हय. तो आवाज बेश्टो. विविध भासांचे देणे म्हणजे हांव हांगा कोंकणी भाशेन उलयतां आनी हांगा तामीळ मनीस आसा ताका तामीळ भाशेन समजता, मल्याळी मनीस आसा ताका मल्याळम भाशेन समजता, बंगाळी मनीस आसा ताका बांगला भाशेन समजता, काश्मीरी मनीस आसा ताका काश्मीरी भाशेन समजता. ते विविध भासांचे देणे. आनी हे देणे देव थोड्यांक फावो करता आनी केन्ना केन्ना त्या काळा पुरते मात दिता. असलो अनुभव म्हाकाय आयलो. आमकां जेजवितांक पाद्री जातच कांय वर्सां उपरांत निमाण्यो आंगवणो करूंक आसात. त्यो करचे आदीं आमी 6 म्हयन्याचें शिकप करूंक जाय. ताका टर्शनशीप अशें म्हणटात. आनी म्हाका टर्शनशीप करूंक तामिळनाडूच्या डिंडिगल शारांत धाडलो. थंयची भास तामीळ. नातालांच्या आदल्या दिसा म्हजे सांगाती जांकां तामीळ भास येता ते सगळे दुसऱ्या दुसऱ्या इगर्जांनी मीस भेटोवंक गेले. आनी तामीळ भास येनासले आमी कांय जाण घरांतूच उरले. सुमार सकाळीं 10 वरांचेर आमच्या घरांतलो मिनिस्टर तो ब्रदर ताणें म्हाका आपोवंक धाडलो आनी हांव पार्लरांत गेलो आनी ताणें म्हणलें, फादर आज राती नातालांचे मीस तुज्यान भेटोवंक जाता? हांवें म्हणलें जाता, पूण म्हाका तामीळ भास येना. आनी थंय थोडे मनीस आसले ते श्रीलंकाचे तमिळनाडांत रावताले, निर्वाशीत कशे रिफ्युजीस. तांणी म्हणलें काय नजो फादर तूं इंग्लीश भाशेन मीस भेटय. हांवें म्हणलें हांवें इंग्लीश भाशेन मीस भेटयल्यार आनी 2 उतरां सांगची पडटलीं ते लोकांक कितें समजतलें. तेन्ना तांणी म्हणलें आमचे लागीं एकलो पोस्ट मास्टर आसा, तूं इंग्लिशीन सांग, तो तांकां तामीळ भाशेन सांगतलो. हांवें म्हणलें बरें. आनी ते राती ते म्हाका घेवन गेले. इगर्जना ते सगळो वॉटार तंबांनी भरला आनी थंय उक्त्या सुवातेचेर मध्यान रातीर मीस येदेशें एक मेज
वयर चुट्टांचे एक ल्हान पाके म्हाका लोक सगळो धर्नीर बसला गायनाची पुस्तकां ना कांय ना पूण तांकां मतीन सगळें खबर आसा. हांवें नतालां फेस्ताचें म्हत्व सुरवातीची उतरां सांगली आनी त्या पोस्ट मास्टरान ती भाशांतर केली आनी जशें हांवें सांगलां तशें ताणें केलें. मागीर वांजेल वाचून जातच हांवें नतालां फेस्ता विशीं तांकां सांगलें आनी हांवें सांगून जातच त्या पोस्ट मास्टरान सगळें हांवें सांगलां तशें तांकां सांगलें. मीस जातच तो लोक म्हाका मेळूंक आयलो. ती तामीळ भाशेन उलयताली तें म्हाका सगळें समजालें आनी हांव इंग्लीश भाशेन उलयतालो तें तांकां समजालें. आख्खी रात त्या लोकांक हांव भेटलो आनी फांत्या पारार तांणी म्हाका फाटीं म्हज्या जेजुइतांच्या घरा हाडून सोडलो. कांय दिसा उपरांत म्हाका दिसलें आतां पळोवया हो लोक कसो आसा म्हणून सायकल घेवन हांव थंय गेलो. म्हाका पळोवन तरणाटीं सगळीं आयलीं आनी तामीळ भाशेन उलोवंक लागलीं. म्हाका कांय समजलें ना. हांव इंग्लिशीन उलयतां तें तांकां समजना, ती तामीळ भाशेन उलयतात म्हाका समजना. हांवें म्हणलें पोस्ट मास्टर खंय आसा. पोस्ट मास्टराक तांणी आपोवन हाडलो आनी पोस्ट मास्टराक हांवें म्हणलें ही कितें सांगता तें म्हाका मातशें इंग्लीश भाशेन सांगशी. तो म्हणलो फादर तूं कितें म्हणटाय, त्या दिसा तूं इंग्लीश भाशेन उलयलो आनी तांकां समजलें आनी आमचो लोक तुजे कडेन तामीळ भाशेन उलयलो आनी तुका तामीळ भाशेन सगळीं समजलें आनी आज तूं समजना म्हणटाय. हांवें म्हणलें ना बाबा म्हाका कांय समजना. तें देणें त्या दिसा खातीर देवान म्हाका फावो केलें. तें देणें आतां म्हजे कडेन ना. सांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक दुसरी दुसरी देणी दिता. कोणाक तो दैवीक जाणवाय दिता, कोणाक तो गिन्यान दिता, कोणाक देवाचें उतर परगडचें देणें दिता, कोणाक शिकोवचें देणें दिता, कोणाक पिडा गूण करची देणें दिता, कोणाक अचर्यां करचें देणें दिता, कोणाक वेगळ्या भासांनी उलोवचें देणें दिता आनी कोणाक त्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें दिता. पूण सगळीं देणी सांत पावलो म्हणटा पवित्र आत्म्यांत हांव येतात. आमकां देवान खंयची देणी दिल्यात हें गरजेचें न्हय, पूण जी देणी देवान आमकां दिल्यात ती आमी कशी वापरता. ती देवाच्या मानाक आमी वापरता काय आमच्या मानाक. ती देवाचे परजेचे सेवे खातीर आमी वापरता काय वा आमची सेवा करूंक हाचेर आमी आमची नदर थिरोवंक जाय. देखून दुसऱ्यांक देवान कसली देणी दिल्यान ताचे विशीं आमी नसाय करची गरज ना. देवाक आर्गां दिवया. देवान तांकां ती देणी दिल्यान, देवान म्हाका ही देणी दिल्यान. हे सगळें मेळून आमी एक कूड कशी पळय, कुडीक पळय फकत हात आनी पांयच नात. एक कूड म्हणजे कुडीचे सगळे सांदे मेळून एक कूड जाता. तशें आमी सगळीं एकठांय मेळून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूया आनी हे मिसांव फुडें व्हरूंक सिसांचेर देवलोलो पवित्र आत्मो आमचेरय देवोवन दी, ताचे कृपेन आमकां भरोवन दी आनी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरची खरी बरी सिसां आमी जावन दी म्हूण मागुया.